Hello guys, good morning. Welcome back to my channel Priya's Little Bird. अशी इग्नोर वॉइस आता उठवला तोड बी दिला आणि आमळे आता ब्रेकफास्टाक कोतले रवा इडली कोतले आणि काल सांबार कोण दवरलो चटणी तरी हांवें केल्ली चटणी तुमी जाणा आसता नॉक जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सांत सांगे हांव तुमकां शेअर करता की चटणी ती वायट चटणी आणि इन्स्टंट करूया म्हणलें फास्ट रवा इडली ते आनी उरड दाळे करूं म्हाका कोण हें कोतो काय म्हण तेका लागून म्हळ्यार आज रवा इडली करपा आयलो सो अशें उलोवप थोडे करूया आनी स्टार्ट करूया ओके सो चल दाखयत तुमकां रवा इडली करपा हेचो 1 कप रवा घेयला ओके आतां तितून हाफ कप कर्ड यूज करतलें कर्ड घालता सो हाफ कप कर्ड घालपाचें ओके आनी इल्लेशें हाफ टीस्पूनशें हांवें सॉल्ट घायला ओके आतां तें बरें मिक्स करून घेवया सो हेचें मिक्स करून जालें आतां न्हू तितून एक्चुली टोटल 3/4 कप उदक घेवपाचें सो हांव कितें करतलें पयलें हाफ कप घेतलें आनी मागीर हांव मातशें फुगोवन उरलें म्हणटरी मातशें तें जाता न्हू मागीर पोतून हांव तितून 1/4 घातलें ओके सो हांव तितून हाफ कप उदक घाली आतां सो हेचें हाफ कप उदक घायलां आतां तें बरें मिक्स करून घेया मिक्स करून घेता तें सो हेचो हांवें पयलीं हाफ कप घायलो न्हू उदक मागीर हांवें 1/4 घायलें ओके कित्याक तें मिक्स जायना जालें ऑलरेडी ओके सो आतां तें मिक्स केलें आनी आतां तें 15 मिनट्स अशें दवरपाचें ओके धांप्यांनी दवरया तें रवा आहा न्हू तो मातशें तें सोक करून घेतलें की कर्ड आनी उदक आहा तें तेका मातशें फुगतो तो ओके सो आतां मातशें दवरया 15 मिनट्स सो आयज हांव इडली करपा तें उदक तापोवन दवरता ओके मोको तें इडली तें ना सो आमको नॉर्मल आम कोत्ताय एशें कोन्न सान्नां बी तसलें आहा तुमकां तरी इडली आयदन आहा जाल्यार तुमचें तें यूज करूं जाता आतां हितू पासून केल्यार जाता ओके सो हांव तें आतां मातशें तापोवन दवरता ओके पयलीं उदक खतखतो काडया तेचो आमगे उदक जाता म्हळ्यार आमेचें फुगोवन दवरलो तितून आतां हेचो एक पाट मिक्स करया पोतें हेचो हीच करपाची ओके तेची चड आनी पातळ करपा ना सो तितून हांव आतां हाफ टीस्पूनशें इनो एड करतलें ओके आनी आतां तें मिक्स करता हांव सो तेजें आतां तें आनी फुलतलें ओके तेका लागून पयलीं न्हू आम हालीं गॅस जाले घेतालें आतां केकी हेका सगलें घालपाक मेळटा सो जायते फायदे आहाय आतां ओके सो आतां तें बरें मिक्स करता हांव ओके सो हेचें मिक्स करून जालें आतां न्हू आतां हांकां वॉश केलो न्हू हांवें तेका आतां इल्लेशें ऑयल सगळ्यांक ऑयल लायतलें ओके ग्रीस करतलें सो तें न्हू बरे भाशेन भायर सरप लायक बरें तें काडटा तेन्ना बरे भाशेन लायक भायर सरपा ओके लायक पोंदा लागमना जावपा सो लायन घेता तेका तेचें आतां थिंगा उदक तापोलां सो आतां हिंगा ऑलरेडी तेल लायलां सो आमी तें तितून घालया हाफ एश घालया कित्याक मागीर तें न्हू लायक फुलोन वयर सोतो न्हू तेका लागून ओके तितलें घायल्या पुरो अशें घाल्या जाल्यार पुरो ओके हांव सगलें घालून घेता तें सो हेचें तें घालून जालें आतां तितून प्लेस करता ओके अशें घालता सो हेचें घायलां सो 10 to 12 मिनट्स अशें दवरपाचें हांव मागीर टूथपीक घेवन टेस्ट करतलें जालें जाल्यार सो तेजें तें क्लीन येता जाल्यार तें जालें ओके बट 10 to 12 मिनट्स पयलीं दवरया आनी हांव मागीर तुमकां दाखयता कितको हें करपाचें ओके सो आतां चोया जालें जालें तें 10 to 12 मिनट्स जालें न्हू सो हेचो हांवें टूथपीक घेयला सो हेचें दिसती पडटा तुमकां राव दाखयता हेचें क्लीन भायर सरलां सो तें जालें ओके हेचो हिंग न्हू हांवें कांय उदक घायलां तोंडेलें चिल्ड ओके सो तें हांव तितून काडटलें गोंय आमकां ओल्ड टाट आसताय न्हू तितून घालताय तुमकां ती आसा ती घालय बट हांवें कांय घायलां तोंड उदक सो आतां हांव तें काण हितून घालतलें मातशें न्हिवपाक सो आतां ती न्हिवलें न्हू सो हांव ती काडटा हेचो स्पून घेयलां आनी अशें करून टर्न करपा तें घालपाचें आम सान्नां काडटाय तशें करून ओके हेचें बरें सॉफ्ट जालें हेचें दिसती पडटा एक हें करून दाखयता सारकी सॉफ्ट जालें ओके सो हांव ती सगळीं काण घेता ओके सो
सो इट्स रेडी. चटणी सांबार ऑलरेडी सांबार रेसिपी शेअर केलो. ओके, सो रेडी टू ईट.